Joshua chapter 8. D. आय शार जिखून घेतात. जोशुआक दिल्ली आज्ञा. उपरांत सर्वेस्परान जोशुआक म्हणलें, भिवू नाका आनी बडगो नाका. तुज्या बरोबर झुजपी मनशांक व्हर. उठ, आयज शारा आड चल. म्हळें हांवें आयच्या शाराक, राजाक, ताचे पोरचेक, ताच्या शाराक आनी ताच्या देसाक तुजे आदीं केल्यात. जेरिकेक आनी ताच्या राजाक केलें तशें तुवें आय राजाक आनी ताच्या राजाक करूंक जाय. एकूच म्हाल तूं वतलोय, तो म्हणल्यार झुजांत तुटलेलो म्हाल आनी जनावरां. शाराचेर आक्रमण करच्याक तुवें ताचे फाटल्यान लिपून रावचें. जोशुआची मांडणी. सगळ्या झुजपी मनशांक घेवन जोशुआ आय शारा आड चलूंक लागलो. जोशुआन 30,000 बलिश्ट मनशांक वेंचून काडले आनी अशी आज्ञा दिवन तांकां रातच्या काळोखांत धाडून दिलें. चोत्राय दवरात. तुमी शारा लागींच शारा फाटल्यान लिपून रावचें आनी सगळो वेळ जागृत रावचें. हांव आनी म्हजे बरोबर आशिल्लीं सगळीं फौजां शारान भितर सरतले आनी पयलीं आयलो तेच भाशेन जेन्ना आयचो लोक आमचे आड येतलो तेन्ना आमी तांचे सोशिल्लीं पळून वेतले. तेन्ना तीं आमच्या फाटल्यान येतलीं आनी आमी तांकां शारा भायर वतले. पयले फावट पळून गेलीं तशींच तीं आतांय आमचे सोशिल्लीं पळून वेतात. अशें तीं आपणाच भितर म्हणटलीं. तेन्ना तुमी लिपून राविल्ल्या जाग्या वयले भायर सरतल्यात आनी शार ताब्यांत घेतल्यात. सर्वेस्पर तुमचो देव तें तुमचें आदीं करतलो. देस ताब्यांत घेतोच सर्वेस्पराच्या आज्ञांक पाळो दिवन तुमी ताका उजो घालचो. बरें तर, ह्यो आसात म्हज्यो आज्ञा. जोशुआन तांकां धाडून दिले आनी तांणी गुरी घालपा खातीर लिपून रावूंक आपली वाट धरली आनी आयचे अस्तमतेक बेथेल आनी आय मदेकत आपलो जागो घेतलो. जोशुआन लोकां सांगाता रात सारली. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें उठून ताणें लोकांची मेजणी केली आनी इस्रायेलाच्या जाणट्यां बरोबर तांचे मुखार आय शाराचे वाटेन चलूंक लागलो. सगळे झुजपी ताचे बरोबर शाराचे मुखे वयल्यान वचूंक लागले आनी तांचे आनी शारा मदें आशिल्ल्या फालक्यांत. आय शाराचे उत्तरेक तांणी पेणे केलें. जोशुआन 5,000 दादल्यांक व्हेले आनी शाराचे अस्तमतेक बेथेल आनी आय शारा मदेकत तांकां लिपून दवरले. पोरजेन मुखी तोंबू शाराचे उत्तरेक बांदलो आनी शाराचे अस्तमतेक गुरी घालपा खातीर लिपून रावूंक आडोस बांदलो. ते राती जोशुआ फालक्या मदेकत गेलो. आय शार जिखून घेतात. आय शाराच्या राजान हें पळयलोलें. शारांतलो लोक सकाळीं फुडें उठलो आनी आराबा वाटेन आसलोले देंवतेर राजान आनी सगळे ताचे पोरजेन इस्रायेला आड झुजचे खातीर सटासट भायर सरलो. पूण शारा फाटल्यान गुरी घालपा खातीर लिपून रावूंक बांदलोल्या आडोसाची ताका खबर नासली. जोशुआन आनी सगळ्या इस्रायेलान हार खावचें दोंग घेतलें आनी तीं रस्त्या वेल्यान अरोण्या वाटेन धांवूंक लागलीं. शारांतलो सगळो लोक एकठांय येवन तांचे पाठीक लागलो आनी जोशुआची पाट धरतना तो लोक शारा भायर पावलो.
इस्रायला फाटल्यान धांवतना आयंत वो बेथेलांत एकलोय मनीस उरलो ना. तांणी शार राखणदारा विरेत सोडलें आनी तीं इस्रायलाचे पाटीक लागलीं. उपरांत सर्वेस्परान जोशुआक म्हणलें, तुज्या हातांत आशिल्लो बालो आईचे वाटेन दाखय, कित्याक हांव शार तुजे आदीं कोचचो ना. जोशुआन हातांत आशिल्लो बालो शारा वाटेन दाखयलो. जोशुआन हात उबारतांच गुरी घालपा खातीर आडोसाक लिपून रावलोले मनीस थंयचे भायर सरले, फुडें धांवले, शारांत भितर सरले. तें आपलें ताब्यांत केलें आनी रोखडोच ताका उजो घालो. आईच्या मनशांनी फाटीं वळून पळयलें तेन्ना तांणी शारांतल्यान मोळबार धुंवर चडटा तो पळयलो. तांकां कोणाकूच खंयचेच वाटेन धांवूंक बळ जालें ना, कित्याक अरण्या वाटेन धांवतालो तो लोक तांचे फाटल्यान आयलो. गुरी घालपा खातीर आडोसाक लिपून रावलोल्या मनशांनी शार आपल्या ताब्यांत कोत्तोच आनी शारांतल्यान धुंवर येता तो पळयतोच जोशुआ आनी सगळें इस्रायल पोत्तोलें आनी आईच्या मनशांचेर आक्रमण केलें. हेर तांकां आदार दिवचे खातीर शारांतल्यान आयले आनी दोनूय बाजूंनी रावून इस्रायलितांनी आईच्या मनशांक वेदो घालो. कोणाकूच जिवो दवरनासतना आनी कोणाकूच पळोवन वचूंक दिनासतना इस्रायलितांनी तांकां जमनीर शेवटिले. पूण आईच्या राजाक जिवो दवरलो आनी जोशुआशीन हाडलो. आईच्या शारांत वस्ती करपी सगळ्यांक उक्त्या मैदानार तांकां धांवडावन वेल्ल्या अरण्यान जिवेशी मारतोच आनी सगळे तरसादीक बळी पडटोच. आख्खें इस्रायल आई शारांत परतून आयलें आनी ताचे उरलोले संस्थीक मारून उडयली. त्या दिसा मारून उडयल्ल्या आईच्या लोकांचो आंकडो दादल्यांक आनी बायलांक धरून 12,000 आसलो. निसणटणाचो शिराप शाराचें निसणटण करतात. आईंत वस्ती करप्यांचें सारकें निसणटण जायसर जोशुआन बालो दाखयतलो आपलो हात फाटीं घेतलो ना. माल कसो सर्वेस्पराचे हुकुमे प्रमाणे इस्रायलान फक्त ह्या शारांतलो झुजांत लुटलोलो माल आनी जनावरां व्हेलीं. जोशुआन आय शार लासून उडयलें आनी ताचें सासणाक निसणटण केलें आनी आयज पर्यंत तें पाड जालोलें आसा. सांज जायसर ताणें आईच्या राजाक एका झाडाक उमकायलोलो, पूण सुर्या पडलो तसो ताची मेलोली कूड झाडावेली काडूंक ताणें हुकूम दिलो. उपरांत ती शाराच्या फुडल्या दारवंट्याशीन उडयली आनी ताचे वयर एक फातराची रास उबी केली. ही रास आयज पर्यंत आसा. बलिदान आनी एबाल दोंगरार समूत वाचतात. तासूंक नासलेल्या फातरांची वेदी. सर्वेस्पराच्या सेवकान मोइजेसान इस्रायलाच्या धूव पुतांक फर्मायलोलें तशें जोशुआन एबाल दोंगरार सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवाच्या मानाक एक वेदी बांदली. मोइजेसाचे समृद्धीच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे तासूंक नाशिल्ल्या फातरांनी लोखंडाच्या हातयारान तयार करूंक नाशिल्ल्या फातरांनी बांदलोली वेदी ती. हिचेर तांणी सर्वेस्पराक उलपायलोलीं बलिदानां आनी शांतीचे ओम भेटयले. समूत वाचतात. मोइजेसान इस्रायल परजेच्या दोळ्या मुखार मोइजेसान बरयलोले समृद्धीची एक प्रती जोशुआन फातरींचेर बरोवन काडली. तेन्ना आग पेटेच्या दोनूय कुशींनी आनी सर्वेस्पराच्या कोराराची आगपेट उबारून हाडलोली त्या लेवीत यादनिकांनी
फुडो करून आख्खी इस्रायल परजा जावन जल्मांत इस्रायलीत जावं परदेशी आपल्या जाणट्यां अधिकाऱ्यां आनी फुडाऱ्यां सयत उबी रावली. इस्रायल परजेक आशिर्वाद दिवंक मोइजेसान सर्वेस्पराच्या चाकरान पयलीं थावन फर्मायलोलें तशें अर्दो लोक गेरिजी दोंगरा मुखार आनी अर्दो लोक एबाल दोंगरा मुखार रावलो. उपरांत समृद्धीच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा तशेंच जोशुआन समृद्धीचीं सगळीं उतरां वाचलीं, आशिर्वादाचीं तशेंच शिरापाचीं उतरां. इस्रायलाचे आख्खे सभे मुखार बायलांक आनी भुरग्यांक तशेंच परजे मोदें जियेतल्या परदेश्यांक लेगून धरून जोशुआन मोइजेसान फर्मायलोल्या कायद्यांतलो एक पूण वाचिनासतना सोडूंक ना. देवाचें उतर हें